गोंयांतलो नुस्तेमारी हंगाम 1 जून पासून बंद जातलो। वट्ट 61 दीस नुस्तेमारी हंगाम बंद आसतलो। ताका लागून नुस्तेमारी वेवसायिकांनी सगळ्यो बोटी जेटी सुरक्षीत नांगरून दवरल्यात। 1 ऑगस्टाच्यान परतून नुस्तेमारी वेवसायाक सुरवात जातली। गोंयांत नुस्तेमारी वेवसाय जून आनी जुलय अशे 2 म्हयने बंद आसता। नुस्तेमारी खातीर नुस्तेमारी खात्या वरवीं बोटी उपलब्ध करतात। तशेंच ह्या कामा खातीर झारखंड बिहारांतल्यान कामगार हाडटात। आता 2 म्हयने नुस्तेमारी वेवसाय बंद जाल्ल्यान हे कामगार परतून आपल्या गांवां वयतले। गोंयांत नुस्तेमारी वेवसाय व्हड आशिल्ल्यान कोट्यांनी रुपयांची उलाढाल जाता। ह्या 2 म्हयन्यांच्या काळात बोटी खातीर आशिल्ले पेट्रोल डिझेल पंप लेगीत बंद आसतले। कोरोनाक लागून नुस्तेमारीचो हंगाम खूब उसरा सुरू जालो। ताका लागून बरेच लुकसाण जालें अशें मांडवी फिशरमॅन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचो संचालक हर्षद धोंडान सांगलें। आजच्यान सगळे आमचे फिशींग एक्टिविटीज बंद जातले। म्हणजे फाल्यांच्यान आतां येता त्यो बोटी सगळ्यो आमी बंद करता। फाल्यांच्यान टोटल बंद जातले फिशींग आनी आतां जाळी बिळी काडटा सगळे आमचे वायंड अप करता आनी 2-3 तारखेच्यान आमचे लेबरांचे हिशोब जावन घरा वचपाक लागतले। आतां ह्या सिजनाचें म्हणलें जाल्यार ह्यो सिजन लेबर येवपाक लेट जालो कित्याक तेन्ना कोरोना वाडली केसी आनी लेबर येवपाक मागीर आमकां बसी बिसी धाडच्यो पडल्यो आनी लेबर लेट आयले सिजन लेट चालू जालो आनी अख्ख्या वर्सा ह्या वर्सा कितें जालें 2-3 तुफानां जावन आमचे एक्टिविटीज मदीं मदीं बंद पडल्यो आनी सगळ्यांक व्हडले प्रॉब्लम जालो तो आमचे डिझल वाडलें तातूंत आमकां बरो मार बसलो। मागीर सगळ्यो वस्तू म्हणल्यार आमचे बोटींचेर पळय रेशनां लागता किंवा खावपाचें सामान किंवा आमचे सिलिंडर आनी बाकीचे आमच्या स्टील वस्तू बी सगळ्यो वाडल्यो ह्या वर्सा आनी आमकां जायतोच मार बसलो। आनी दुसरें म्हणल्यार आमच्या एक्सपोर्टाचो दर बरोच देंवलो कित्याक आमचे चडशे एक्सपोर्ट थायलंडाक बी वता न्ही बांगडे बिंगडे सो ताका लागून टुरिजम कमी आशिल्ल्या कारणान एक्सपोर्ट रेट पडलो आनी थंय आमकां जाय तो मार बसलो। पूण ओवरऑल सिजन वायट नाशिल्लो, नुस्तें आशिल्लें दर्यान, सिजन बरो आशिल्लो पूण म्हारगाय जाल्ल्या कारणान आमकां बरोच मार बसलो ह्या धंद्याक।